9 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात आणि ताजी मडगांव बस स्टँडार सभा जातली विकसीत भारत संकल्प यात्रा हातूंत भितर ताजी हांगा सभा जातली आनी ताका लागून हांगा बस स्टँडार जोरान तयारी चालू आसा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर पूर्ण नजर दवरून आसा आनीक सगळीं डिपार्टमेंटां हांगा कामाक पेटल्यात। आतां सद्याक आमी पळयत आसात ते अंतरराज्य बस स्टँड म्हणजे हांगा बॉम्बे पुणा वचपाच्यो ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो पार्क करताले त्यो हांगच्यान सद्या शिफ्ट केल्ल्यो आसा आनी त्यो HGPDA पार्किंग ग्राउंड आसा हांगा सायडीकच थंयच्यान आतां ऑपरेट करपाक स्टार्ट जातल्या। 1 फेब्रुवारीच्यान जो KTC बस स्टँड आसा ज्यो आमच्या राज्यांत गोंयच्या भितर ज्यो सेवा पुरयतात ज्यो बसी येतात वेगवेगळे कडल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर त्यो शिफ्ट केल्ल्यो वतल्यो आनी हो बस स्टँड कंप्लीट बंद आसतलो 8 ते। त्यो हांगच्यान ताका एक सागाचो जो ग्राउंड आसा स्विमींग पुलाच्या सायडीक त्या मेकळी जागेक भितर थंय तो बस स्टँड शिफ्ट केल्लो वतलो आनी आतां हांगा जे हॉटमिक्स जाय थंय हॉटमिक्स केल्ले वतले। बस स्टँडाक एक नवी जळाय त्याच बरोबर हांगची जी शॉपां आसात बस स्टँडाच्या सायडीक ती शॉपां 2 तारीख ते 8 तारीख म्हणल्यार बंद उरतली। आतां हांगा PM मोदीली जी मिटींग ह्या आसा ती ह्या स्पेसीर जातली आनी हांगा आयच्यान सगळें निवळ करून ताजे नंतर स्टेज घाल्ली आनी स्टेजीचे आनी माटो जो पॅन्डल लागतलो तो घाल्लो वतलो अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी।